नमस्कार. आज आमच्या राजमचीचे सोयरे आसा भोवमनीस ते बाब राजेंद्र केरकर. त्या राजेंद्र केरकराक गोंयान वळखना असो एकूय मनीस मेळचो ना. राजेंद्र केरकर म्हणटात ते पर्यावरणाचे भीष्म पितामह म्हणीत जर आमी जाल्यार तातूंत कांय चुकूय जावची ना. ते पर्यावरण मोगीच म्हणून घेवपाक ते धन्यता मानता. तांकां कोणी मोठेपण दिलें, भीष्म पितामह म्हटलो म्हणून तांकां ते नाका, पण एक पर्यावरण मोगी म्हणून ते जीवन जगता. ह्या मनशाक भीमगड सारख्या किंवा जंगलांत फिरपाक आवडटा. तशेंच भर दनपारचे जमनीर गुण्यांनी फातरां मदीं आनी मातयेन इतकी सुस्त झेम पडटा. हाचेरसूनच आमी म्हणूं येता की हो मनीस म्हटल्यार एक खरोच सैमाचो मोगी. आज आमी ताका आपयला. सध्या म्हादय विशींचो एक भयंकर इश्यू गोंयांत चालू आसा, जो तो म्हादयचेर उलोवपाक फुडें सरता. आनी म्हादय विशीं सगळ्यांत चड आनी बरे भाशेन उलोवपी जर एकूच मनीस म्हणीत आमी आमच्या पुराय गोंयांत, आनी हे आमच्या गोंयाक खबर आसा आनी पुराय कर्नाटकाक सुद्धा खबर आसा की राजेंद्र केरकर म्हणटा तो एकूच मनीस म्हादय विशीं उलोवंक शकता. राजन बाब, आयज आमच्या ह्या राजमाची कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता. नमस्कार. राजन, म्हाका एक सांग, तूं पयल्यान पयलीं तूं म्हादय केन्ना मेवळो? म्हादयक हांव जेन्ना 15 वर्सांचो आसलो तेन्ना आमच्या गांवांत जी म्हणजे जिका आमी वाळवंटी म्हणटा, हे वाळवंटेक म्हादयचें रूप ते ल्हानपणापासून म्हणजे एक वयाच्या 7व्या वर्सापासून म्हाजी त्या न्हंय कडेन वळख जाली. पूण मुख्य म्हादय जी आसा ही वयाचे 15 वर्स जाल्या उपरांत हांव जेन्ना सोनाळ उस्ते ह्या गांवांत गेलो, तेचें रूप पळयलें. आनी मागीर हांव तेच्या उपरांत 20व्या वर्सा मोटरसायकलीन आमी जेन्ना पिस्त्याच्या कुणीर गेले, त्या वेळार म्हाका तेचें रूप पळोवपाक मेळ्ळें. आनी ह्या न्हंयच्या अस्तित्वाची लढाई जेन्ना सुरू जाली, म्हणजे 1973 पासून हो विशय जो आसा तो धगधगत आसलो. पूण मागीर 2006 ह्या वर्सा कर्नाटकाचे कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे जे सगळे प्रस्ताव जे आसा ते तयार जाले. त्या वेळार मागीर ह्या न्हंयच्या अस्तित्वा खातीर लढपाची चळवळ जी आसा ती आमी 1998 पासून तिका सुरवात केल्ली आसा. म्हादय जेन्ना आमी म्हणटा पळय की तूं सगळ्यांत चड, हांवें म्हटलें की तूं म्हादय विशीं सगळ्यांत चड ज्ञान तुका आसा. मातशें आमी लोकां पर्यंत या. मांडवी नदीचो उगम खंयसून जाता? आतां कितें जालां, मांडवी किंवा म्हादय म्हटलें की आतां पयलीं सगळे लोक तिका मांडवी म्हणून वळखताले. आनी सादारणशे बऱ्याचशा लोकांची एक कल्पना आसली, मांडवी म्हटल्यार ही जी ओल्ड गोंयाच्यान दिसता आनी मिरामार पर्यंत दिसता पणजे, ती म्हणजे मांडवी. आनी दुसरी एक जुवारी आमची आहा पळय, ती जुवारी आक्षी आहा, ती जुवारी. त्या न्हंयचो उगम खंय आसा, कितें आसा, मांडवी खंयसान पासून येता आनी त्या मांडवीची नांवां कशी कशी बदलत गेल्या पळय, ती थोडीशी आमकां एक हिस्ट्री आमच्या पळोवप्यांक कळपा खातीर म्हणून म्हादयचो उगम खंयसून जाता आनी म्हादय कशी 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 पणजे पर्यंत पावता हें मातशें तूं सांगशी. म्हादय न्हंय जी आसा ती म्हादय न्हंयचो उगम जो आसा तो कर्नाटक राज्यान खानापूरच्या लागसार देगांव म्हणून गांव आसा बेळगांव जिल्ह्यान. तर त्या वाठारांत जो बावट्याचो दोंगर आसा, त्या बावट्याच्या डोंगराच्या एका जे बेताचे जंगल आसा, त्या बेताच्या जंगलान एक झऱ्याच्या रुपान ही न्हंय जी आसा ती उगम जाता. आनी 12 म्हयने उदक जे आसा हे देगांवच्या लोकांक पिवपाचें उदक दिता. आनी मागीर ही जी न्हंय आसा ती सुरवेक एक नाल्याचें रूप जाता. आनी मागीर फुडें जेन्ना गवाळी वयता तेन्ना गवाळी गांवांतल्यान जे ब्राह्मणी मंदीर आसा त्या ब्राह्मणी मंदिरा कडल्यान दुसरो एक प्रवाह तिका मेळटा. जायते प्रवाह कोंगला, कबनाळी ह्या गांवांतल्यान तिका मेळटा. आनी मागीर गवाळी गांवांत आमी जेन्ना तिका पळयता, एका वटेन गवाळी आनी दुसऱ्या वटेन चापोली ह्या गांवांत वज्रापोया नांवाचो धबधबो आसा. ह्या वज्रापोयाचो धबधबो 12 म्हयने सातत्यान सामको सुंदर रितीन कोसळटा. आनी हो वज्रापोया धबधबो आसा, फुडें शितोडा धबधबो जाता, मागीर वांद्राची खडी म्हणून आसा, थंयचर बरे धबधब्याचें दर्शन जाता. आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ती कृष्णापूर गांवांत येता. कृष्णापूर गांवांत पिस्त्याची कोण आसा आनी पिस्त्याची कोण जेंच्यांनी पळयल्या तेन्ना तांकां कळटा की ही आमची म्हादय. आनी ही पिस्त्याची कोण कृष्णापुराच्यान गोंयांत प्रवेश करता. गोंयांतलो पयलो गांव तिका मेळटा सत्तरी तालुक्यांतलो कडवळ. हो कडवळ गांव जो आसा तो नगरगांव पंचायतीन येता. गोंयांत सगळ्यात व्हडली पंचायत जी आसा ती नगरगांव आसा. आनी मागीर नगरगांवच्यान ही न्हंय जी आसा ती फुडें
उस्ते ह्या गावान कळसा न्हंय जे आसा तेतून समर्पित जाता आणि मागीर ही फुडें गांजे वयता आणि गांजे जेन्ना ही न्हंय प्रवेश करता तेन्ना ह्या न्हंयक सुकती भरती लागता आणि सुकती भरती लागपी ह्या न्हंयक उजगांव गांवाच्यान लोक मांडवी म्हणटा. आता मांडवी हे जे नाव आसा ह्या न्हंयक आग्वाद पेरेन मेळटा, कारण आग्वादा ही न्हंय जी आसा ती अरबी सागरान मेळटा आणि आमी विसरपाक जायना की गोंयांतली सगळ्यात व्हडली न्हंय जी आसा ती म्हणजे मांडवी न्हंय आणि ह्या मांडवी न्हंयक पणजे ह्या वाठारांत लोक मांडवी म्हणटा किंवा ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत तिका मांडवी म्हणटा. त्याच्या फाटले कारण म्हणजे गोवा कदंब राजवट आसली त्या वेळार पणजे जी देश विदेशांतल्यान जहाजां येतली तांकां विशिष्ट प्रकारचो कर जो आसा तो भरचो पडटालो आणि हे जे केंद्र असले कर एकठांय करपाचे ताका नांव आसलें मांडवी आणि त्या मांडवी वयल्यान बहुधा ह्या न्हंयक मांडवी हे नाव मेळ्ळें आसपाक जाय. म्हळ्यार मांडवी न्हंय आनी जी जहाजां पयलीं येतालीं वेपारी जे येताले ती सगळीं जहाजां व्हडी सगळीं व्हडले कोठवे बी लावपाक परवानगी आणि तांकां थंय कर भरचो पडटा आणि कर एकठावपाचें जे ठिकाण असलें कर भरपाची जागा तिचें नांव मांडवी आसा. म्हणजे आता आमी अशें तुका विचारलें हांवें की बाणस्तारी जो बाजार आसा थंय अशें दिसता की बाजारांतसून सारकें सकयल वचपाक सोपाणां आसा आनी ती सोपाणां सारकी ती मांडवीच जी व्हांवता पळय बाणस्तारच्यान थंय सोपाणां पावली आसा अशें आयकलां हांवें की थंयसर खंय व्हडले व्हडले कोटये पयलीं व्यापारी लोक हाडून थंय लायताले आणि थंयसून कोटयांतलो माल उतरयताले आणि मागीर बेरेस्तारा सगळो माल थंय एकठांय जातालो आणि शुक्रार तो बाजार भरतालो. म्हणजे हो मांडवीचोच एक भाग न्ही. हय, ही जी आसा ही मांडवी आसा पूण ही मांडवी जी आसा ती जुवारी न्हंयक मेळटा म्हणून ताका कुमारजुवाचो कालवो म्हणटा. म्हणजे दोन न्हंयांचो संगम हांगासर जाल्लो आसा आणि थंय पयलीं भाणास्तारीचो किल्लो आसलो. आता भाणास्तारी हो एक ल्हानसो वाडो हडपण गांवांतलो आणि हांगासर लोक पयलींच्या तेंपार कुंभार जे आसले ते मोठ्या प्रमाणात भाणां हाडटाले आणि भाणां उतरपाची जी तार आसा तिका भाणास्तारी म्हणटा. बाणस्तारी म्हणटाले अशें नांव मेळ्ळेलें आसा. आता तुवें सांगलें म्हाका कितें की भीमगडचो उगम जाता मांडवीचो आणि मांडवी सकयल वाळत 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 येता आणि पिस्तेची कोंड म्हणटा पळय थंयसर एक्च्युअल मांडवी आमकां पळोवंक मेळटा. हांवेनूय एकदां तुज्या बरोबर पिस्तेची कोंड ह्या विभागाक भेट दिल्ली आणि थंय पळयलें की एक व्हडलें तळें आसा आणि त्या तळ्यान सुंदर अशें नुस्तें त्या तळ्यान दिसता भितर आणि मागीर थंयसून ती परत एक व्हाळाच्या रुपान सकयल व्हांवत व्हांवत येता. म्हणजे पिस्तेची कोण हांगसर जी मांडवी दिसता पळय ती तूं म्हटलें एक्च्युअल मांडवी. आता जशी जशी मांडवी सकयल येता तेन्ना कितक्यो उपनद्यो तिका मेळटा. तिका उपनद्यो गोंयांत जवळ जवळ 11 मेळटा आणि कर्नाटक राज्यात जवळ जवळ 25 आसा. म्हणजे बैल आसा, इर्ती आसा, मरुडहल आसा, पानशिरा आसा, सुका पानशिरा आसा, मागीर कृष्णापुरा कांय म्हणजे मेंढील ह्या भागात कांय ल्हान ल्हान व्हाळ जे आसा किंवा गडाचो पानशिरो आसा असे जायते व्हाळ जे आसा 25 व्हाळ तिका कर्नाटकान मेळटा आणि गोंयांत मुख्य 11 न्हंयो मेळटा आणि त्यापेक्षा ज्यादा ल्हान ल्हान व्हाळ जे आसा हे व्हाळ ह्या न्हंयन एकरूप जाता. आणि ताका लागून ही जी नदी आसा म्हणजे एकंदर गोंयचे आमचे 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आसा तेतूंतले 1580 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ ह्या न्हंयन व्यापलेलें आसा आणि 111 किलोमीटर लांबायची ही न्हंय आसा तेतूंतले जवळ जवळ 76 किलोमीटर न्हंय जी आसा ही आमच्या गोंय वाठारांत व्हांवता आणि उरिल्ली 35 किलोमीटर न्हंय जी आसा ती कर्नाटकान आसा. सध्या एक आता हो जो एक विशय वयर सरला की कळसा भांडोरा हांगासर धरण बांदपा खातीर म्हण किंवा म्हादयचें उदक वळोवन कर्नाटकाक व्हरपा खातीर जी सुप्रीम कोर्टान एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट दिल्या ताचे विशीं तुमकां कितें खबर आसा पळय ते तर आमच्या लोकांक विस्तारान मातशें सांगात. पयली स्पष्ट करूंक सोदता की सर्वोच्च न्यायालय जो आसा तो ह्या विशया भितर ना. पत्र जे दिल्ले आसा ते डॉक्टर एस करेकट्टा हांणी जे एक संचालक आसा केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याचे तेंच्यांनी 19 नोव्हेंबराक एक पत्र दिला. तातूंत तांणी कर्नाटक जे आसा त्या कर्नाटकान तांकां पत्र दिल्लें की कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे जे 3.90 TMC फीट उदक आसा ते वळोवपा खातीर आमकां म्हादई जल विवाद लवाद जे आसा तेंच्यांनी परवानगी दिल्ली आसा. पूण ही परवानगी दिताना लवादान स्पष्ट केल्लें आसा की तुमी जे स्टॅट्युटरी क्लिअरन्सीस जे आसा जे ना हरकत दाखले आसा जे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तुमकां घेवपाक जाय
ते घेतल्या उपरांतूच हो प्रकल्प जो आसा त्याचे काम जे आसा ते चालू करपाक मेळटाले अशें स्पश्ट केल्लें आसा. आणि त्या संदर्भात कर्नाटक निरावरी निगमचे जे मुख्य अभियंता आसा तांणी पत्र बरयल्लें आसा केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याचे जे संबंधित अधिकारी आसा तांकां की एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जेका आमी पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन म्हणटा अधिसूचना 2006 ही लागू जाता काय ना म्हणून. तर त्या संदर्भात स्पष्टीकरण दिताना केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयान म्हटलेलें आसा की तुमचो जो प्रकल्प आसा तो तुमच्या म्हायतीनुसार कळसा भांडोरा पेयजल प्रकल्प आसा आणि त्या पेयजल प्रकल्पा खातीर तुमकां पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना जी आसा 2006 लागू जायना अशें म्हटलेलें आसा. पूण तातूंत तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की जे कायदेशीर ना हरकत दाखले जे आसा ते तुम्ही घेवपाक जाय. तातूंत तांणी पयलो म्हत्वाचो जो दाखलो याचो उल्लेख केल्लो आसा तो म्हळ्यार वायल्ड लायफ क्लिअरन्सेस. आणि हे वायल्ड लायफ क्लिअर वन्यजीव कायद्यानुसार तांकां ना हरकत दाखलो जो आसा तो राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळा कडल्यान मेळोवपाक जाय. दुसरे ह्या संदर्भातलो पर्यावरणाच्या संदर्भातलो जो दाखलो आसा तो तांकां घेवपाक जाय. त्याच परीन तांच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की वन्य संरक्षण जो कायदा आसा 1980 याच्यानुसार परवानगी घेवपाक जाय. आणि बाकीचे जे राज्य सरकार तर्फे जे हवा प्रदूषण जल प्रदूषण ह्या दृष्टिकोनातल्यान जे ना हरकत दाखले आसा हे घेतल्या उपरांतूच जे काम आसा ते करपाक मेळटा. पूण तातूंत कितें जाल्लें आसा की जेन्ना लवादान आपलो निकाल जो आसा तो 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा दिलो तर त्या वेळार गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांनी सांगले की आमकां जे वांटो मेळालो आसा उदकाचो तातूंत आमी समाधानी ना. आणि त्यातून गोंयान महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांनी आमकां ह्या न्हंयचे उदकाचो वांटो जो आसा तो वाडोवन मेळपाक जाय म्हणून याचिका दाखल केली आहे. आता आम्ही परत मुद्द्याकडे येऊया. सध्या तो वाद जो उत्पन्न झाला की पाणी वळयले आणि कर्नाटक वळोवंक सोदता आणि तांकां कांय अशी परवानगी मेवळ्याय बी वळोवपाची आणि ताका लागून हो विरोध जाता. हे जर उदक वळयलें जाल्यार कितें परिस्थिती निर्माण जाता? आता कर्नाटकाक जे उदक वळोवन दिल्ले आसा लवादान जो निकाल दिल्लो आसा तितून स्पष्ट केल्लें आसा ती 3.90 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कळसा भांडूर आणि हलतरा या 3 धरणाच्या माध्यमांतल्यान ते उदक तांकां मलप्रभेन व्हरपाक दिताले. मागीर 1.33 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते महाराष्ट्राक वळोवपा खातीर विर्डी धरणाच्या माध्यमांतल्यान तांकां परवानगी दिल्ली आसा. आणि तेतूंतले आणखी 1.5 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकाक थळावे जे लोक आसा त्यांच्या पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवपा खातीर दिल्ले आसा. आणि जवळजवळ एक 8.2 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते उदक कोटणी हांगासर कर्नाटकाक हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जे आसा ते करपाक दिल्लें आसा. पूण हे हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जाल्या उपरांत परते उदक मांडवी न्हंय म्हणजे म्हादय न्हंयन सोडपाक जाय. म्हणजे एकूण जर हे उदक जे तांकां वळोवपाक दिल्लें आसा ते उदक ते मलप्रभेन व्हरताले आनी खरें म्हणजे ही बाब जी आसा की कर्नाटकान कसलेच परवानगी नसताना हे उदक जे आसा ते वळवून व्हेल्लें आसा हेच्याच पयलीं. आणि पावसाच्या दिसांनी तेंच्यांनी जे मोठे कालवे खोदलेले आसात ते भुयारी मार्गांतल्यान हे उदक जे आसा ते मलप्रभेन वयता. आणि ताका लागून गोंयान आमच्या स्पेशल लीव पिटिशन जे आसा ह्या संदर्भात फायल केल्लें आसा. आता हे उदक जर वळोवन येयलें जाल्यार तेचो दुष्परिणाम जो आसा तो म्हत्वाचो जातलो. कित्याक जवळजवळ 5 किलोमीटर न्हंय जी आसा कणकुंबी उगम जाता त्या न्हंयचे जे नैसर्गिक प्रवाह आसा तोच कर्नाटकान उद्ध्वस्त केला आणि त्याच्या जाग्याचेर तेंच्यांनी व्हडले कालवे खोदलेले आसा भुयारी कालवे खोदलेले आसा आणि उगडे कालवे खोदलेले आसा. तर ह्या गजालीक लागून जो नैसर्गिक प्रवाह आमच्या म्हादय अभयारण्यान येता तोच नष्ट जातलो. आता म्हादय अभयारण्य जे आसा ते 1999 जाहीर जाल्ले आसा आणि खंयच्याय अभयारण्यान किंवा राष्ट्रीय उद्यानान जो उदकाचो प्रवाह आसा तो वळोवन व्हरपाक अनुमती ना. आमच्या भारताचो एक महत्वाचो कायदो आसा जो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972 ह्या कायद्याच्या आधारे 29वे जे कलम आसा तितून स्पष्ट केल्लें आसा की जो प्रवाह एखाद्या अभयारण्याच्या दिशेन येता तो तांकां वळोवपाक मेळना. वळोवपा खातीर
तेंच्यांनी नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हाची परवानगी घेवपाक जाय. आता कर्नाटकान जो कळसा धरणाचो प्रस्ताव तयार केल्लो आसा तो केवळ 231.27 मीटर म्हणजे 300 मिटराचेर सुद्धा म्हादय अभयारण्यापासून ना. आणि अशें असताना हो प्रकल्प खरो म्हणजे 2015 गोवा सरकार आणि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय जे आसा त्यांच्यानी जे इको सेन्सिटिव्ह झोन आयडेंटिफाय केल्लो आसा त्या इको सेन्सिटिव्ह 1 किलोमिटरच्या क्षेत्रांत हो आस्पावता आणि ताका लागून हो प्रकल्प जो आसा हो कायदेशीर ताका परवानगी घेवनूच कर्नाटकान फुडें वचपाक जातले. पूण कर्नाटक फुडें गेल्ले ना. त्याचे दुष्परिणाम जे आसा ते आमच्या पुराय जैवीक संपदेचेर लोकजीवनाचेर आणि आमचे म्हणजे पडोशे हांगासर किंवा आमचो जो दाबोस हांगासर किंवा आमचो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा हे सगळे जे उदकाचे प्रकल्प आसा ते ह्या कळसा भांडुरा आणि हलतरा प्रकल्पाक लागून संकश्टान येताले आणि गोंयचे जवळजवळ 43% जी जनता आसा ह्या जनतेक पिवपाचे उदक जे आसा ते मेळप खूप कुस्तार जाताले. राजन, तुवें म्हादय बचाव अभियान सुरू केल्लें. आता तुझे अभियान या विशयाचेर कितें म्हणटा? आता म्हादय बचाव अभियान जे आसा ते आमी 1998 सुरू केले. त्याचे अध्यक्ष जे आसा ते आमचे आदरणीय निर्मला सावंत आसा आणि वेगवेगळे लोक जे आसा त्याचे प्रतिनिधी आसा. प्रज्वल साखरदांडे आसा, आमचो प्रकाश पर्येकर आसा. हे अभियान जे आसा हे अभियान सुरू करपा फाटल्यान म्हणजे आमी एक ही चळवळ सुरू केल्ली आसा की गोंयच्या लोकांक आमची न्हंय जी आसा मांडवी न्हंय आसा त्या संदर्भात जागृती करपाक. आता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी यशस्वी जाल्ले आसा. आमची जी याचिका आसा ती 2017 सर्वोच्च न्यायालयासमोर येयली. मदन लोकूर जे आसा त्यांच्या द्विपक्षीय म्हणजे न्यायमूर्तीच्या खंडपीठा कडेन येयली आणि त्या वेळार कर्नाटकाचे जे वरिष्ठ काउन्सिल आसले फली नरिमन त्यांच्यानी स्पष्ट केले की सध्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या जाग्यार कर्नाटक कसलेंच बांदकाम चालू ना आणि फुडें आमी बांदकाम जे आसा ह्या संदर्भात करचे ना अशें म्हटलेलें आसा. आनी ताका लागून ह्या विशयान सर्वोच्च न्यायालयाक दिसले की आणखी कांय तथ्य उरूंक ना. ताका लागून आमची जी याचिका आसा ती डिस्पोज ऑफ केल्ली आसा आणि म्हादय न्हंयच्या संवर्धना खातीर संरक्षणा खातीर जी चळवळ आमी उबारलेली ती यशस्वी जाल्ली आसा. आता ह्या फुडें आमचे म्हादय बचाव अभियान जे आसा ते आमची ही जी न्हंय आसा तिचे अस्तित्व उरपाक जाय म्हणून वेगवेगळे जे गोंयाभर ह्या संदर्भात चळवळी करता, काम करता, जागृती अभियान राबयता त्यांचे आमी पाठबळ तांकां दिताले आणि एकंदर आमच्या न्हंयचे अस्तित्व जे आसा हे फुडें टिकचे हेच्या खातीर जे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आसा ते पर्याय आमी उपलब्ध करून ह्या संदर्भात आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करताले. आता तुवें म्हणलें जैवीक हानी जाल्या म्हटलें. अशी गोंयाच्या विभागान गोंयान अशी कितें हानी जाल्या मांडवीक लागून आता ह्या म्हादयच्या? आता सध्या जे आसा हे धरण जे आसा ते उबारूंक ना. कळसा, भांडुरा आनी हलतरा ही तिनूय धरणां जे आसा तेचे बांदकाम कर्नाटकान करूंक ना. पूण तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा तेका कालवे खोदलेले आसा. ह्या कालव्यांक लागून कितें जाल्लें आसा की जे उदक आसा हे उदक कांय जी रानटी जनावर आसा तांकां मेळत कुस्तार जाल्ले आसा. ताका लागून गवे रेडे जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात आज सत्तरीन उच्छाद मांडटा. हे गवे रेडे जे आसा तांकां प्रचंड उदक लागता. त्याच परी अस्वलां जी आसा ती मनशाचेर हल्लो करीत आसा. त्या शिवाय वाघ जे आसा वाघाचे लोकवस्ती कडेन येवप जे आसा ते वाडलेले आसा. बिबटे जे आसा ते आयज लोकवस्तीच्या भागानूच राबितो करून रावलेले आसा. कित्याक तांकां खावपाक ज्यो गजाली लागतात उदक जे जाय ते ह्या लोकवस्तीच्या विभागान मेळटा. म्हणजे एखादे जलस्रोत जो आसा तो जर तुम्ही वळोवन येलो अजून त्यांच्यानी पुराय वळोवंक ना. जर तो पुराय जर म्हणजे तांकां यश मेळत जाल्यार म्हाका दिसता ही सगळी जनावरां जी आसा रानटी ती अनाथ जातली. हांव म्हणना की मनीस जो आसा त्या मनशाक पिवपाचें उदक दिवपाकूच जाय. पूण कर्नाटका कडेन बेनीहल्ला नांवाचो जो नालो आसा जेची लांबाय जी आसा ती आमच्या म्हादय परस ज्यादा आसा. म्हणजे 136 किलोमीटर लांबायची न्हंय ही हावेरी हांगासर उगम पावता. त्या न्हंयचे धारवाड आणि हुबळी एकदम लागीं आसा आणि हे असताना कर्नाटक 110 किलोमीटरच्या वयर आमचे कणकुंबी आसा थंयच्यान उदक हाडपाक सोदता. म्हणजे हे पुराय तरेन फकाणां चल्लेली आसा. म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या आमी ह्या परंपरेन पळयले की हे सगळे प्रश्न जे आसा हे प्रश्न आता भयानक रूप धारण करताले. आता आमी पळयलां कणकुंबी माऊली मंदिरा समोर जी मलप्रभा न्हंय आसा
ती पुराय सुकलेली दिसता बरोच हय. वेळ पळयत हय. जाल्यार. पण नंतर मागीर जो कालवो खणपाक सुरवात केला कणकुंबीसून, हय. तो कालवो माऊली मंदिरा फुडल्यानच्यान ताजें जें काम केलां तें काम कायद्या भायर केलां. हय. बंदी आसतना सुद्धा ते काम चालू केलां तेंच्यांनी आनी बरोच लांबायेचो कालवो खणून तयार सुद्धा आता हय. तो जाल्लो आसा. हेचेर आमच्या गोंय सरकारान कांयच आक्षेप घेतलो ना. आता कर्नाटकान कितें सांगलेलें आसा की तो परिसर कणकुंबी आसा तो आपल्या एरियान येता, पूण भारताची जे कायदे आसात तितून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे जे तेन्नाचे TR बालू जे असले मंत्री असले आणि त्यांचे जे अधिकारी असले त्यांच्यानी एफिडेविट फायल केल्लेले आसा की जेन्नाय खंयचो प्रकल्प जो आसा त्या प्रकल्पा खातीर जागा रिझर्व फॉरेस्ट एरियातली जाय पडटा तेन्ना त्या प्रकल्पाक केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेवपाचे बंधनकारक आसा आणि आमची परवानगी घेवंक ना अशें स्पश्ट केल्लें आसा. पूण कर्नाटक कितें आसा की राज्य मोठें आसा म्हणून कर्नाटकान आपल्या राज्याचो निधी वापरून ह्या प्रकल्पाचें काम फुडें व्हेल्लें आसा. गोंय सरकारान तें काम थारोवपाचें, ते रद्द करचें हाच्या खातीर जायते यत्न केल्ले आसा. पूण लोकशाही प्रक्रियेन वेगवेगळे कायदे कानून आसा तेतून जायत्यो पळवाटो आसा त्याचो फायदो घेवन कर्नाटक राज्य जे आसा ते हो सगळो खेळ खंडोबा जो आसा तो आरंभलेलो आसा. हांवें राजन तुका पर्सनली तुका पळयला साखळेसून विर्डी म्हणून एक गांव आसा हय. आनी थंय एक व्हडलो वज्रो आसा. तो वज्रो बऱ्या उंचायेवयल्यान पडटा आनी थंयसर एक व्हडली कोण तळें अशें जाल्लें आसा आनी थंयसून तो परत वळत 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 सकयल येता. तो वज्र खंय इतको डेंजर आसा आनी त्या वज्र्यान बिनधास्त तूं उडकी मारून थंयसर तूं पेयता. हें कशें कितें? आता तो तुम्ही उल्लेख केल्लो आसा वज्रा सकला म्हणून, थंय लोकांचे अशें मत जाल्लें आसा की थंय देवचाराची जागा आसा आणि आमच्या कडेन लोक थंय न्हावपाक बी कोण तयार नासता. पूण म्हाका कितें आसा पयलीं पासून एक सत्य जे आसा ते सत्य सोदपाचो पयलीं पासून ध्यास लागलेलो आसा आणि हांव खंयच्याय शक्तीक आव्हान दिना. हांव त्या शक्ती समोर नतमस्तक जालो, जे दोह आसा त्याच्या समोर नतमस्तक जालो आणि उडी मारली आणि म्हाका पळोवपाक जातलो कितलो थांग आसा. तो थांग अशी जाणपाक खूप कठीण, बरोच खोल आसा तो. पूण हे सगळे जे आसा ते अनुभवपाची म्हाज्यान इच्छा. म्हणजे जेन्ना पिस्त्याची कोण हांवें पळयली ती सुद्धा तशीच अथांगते न्हावपाक जायना अशी लोकांची श्रद्धा आसा. पूण हांव देव तत्व जे आसा निसर्गातले तेका मानता आणि तेका लागून धडक तूं उडकी मारता. हय हय. हे वज्राची जी गोष्ट आसा त्याच विभागान अशी एक बांय आसा आनी त्या बांयत खूब नुस्तें आसा. पण ते नुस्तें गरोवपाक जर गेलो जाल्यार एक सुद्दां नुस्तें लागना. थंय कोण पिकनिकेक आयिल्ल्या त्या भुरग्यांक नुस्तें जाय आसलें आनी त्या भुरग्यांनी देवाक थंय सांगणें केलें आनी सांगलें कितें की आमकां दोनूच नुस्तें जाय, ती आमी गरोवन काडटा, ती तुवें आमकां दिवची म्हणून. आनी त्या भुरग्यांनी गरी घातल्या बरोबर तांकां फक्त दोनूच नुस्तीं मेळ्ळीं आनी ती नुस्तीं त्या भुरग्यांनी त्या पिकनिकेक खाल्ली म्हणून. ही गजाल तुका खबर आसा? ना अशें जे आसा न्हू, लोक कितें आसता की कांय जागे आसता ते जाग्यांचेर पावित्र्य आसता. म्हणजे आमच्या पुराय म्हादय जशें तुवें वज्राची गजाल सांगली, हय तशें म्हणजे वज्रात सुद्धा वयता लोक, थंय सुद्धा लोक तशेंच मानतात की देवाक पांयां पडप आनी आमकां नुस्तें दी म्हणून सांगप आनी मागीर तें नुस्तें मेळटा तें करप. आतां ते तुमी गोश्ट जी सांगलेली आसा त्या गोश्टीन सुद्धा अशेंच तथ्य आसा. लोक जे आसा ते देवाक पांयां पडटा आनी तेंचे कितें काय देव जाणा पूण तांकां दोन नुस्तें तशा पद्दतीन मेळ्ळे आसपाक शकता. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमच्या चराचरान जो दैवी तत्व आसा त्या दैवी तत्वानुसार लोक वागता आणि ताका मानता म्हणून तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो तेतूंतल्यान कांय गजालीन तांकां हे सत्य कळटा. आता ह्यान फुडें म्हणटा हांव की म्हादाई बचाव अभियान तुमचें जें आसा पळय तेंचे फुडलें एक्शन कितें आसतलें? आता आमची जी अध्यक्ष आसा आदरणीय निर्मला सावंत आणि प्रज्वल साखरदांडे आणि बाकीचे हेर जे कार्यकर्ते जे आसा त्या कार्यकर्त्यांची आमची हेच्या फुडें बैठक जातली आणि आमचो प्लान ऑफ एक्शन जे आसा ती ठरतली. आता सध्या हो जो विषय आसा तो एका वेगळ्याच वर्णार पावलेलो आसा, कित्याक तिन्ही राज्यांनी आपणाक निवाडो जो आसा लवादन दिल्लो आसा तो मान्य ना म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयान गेल्ले आसा. आणि एखादो विषय जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्याय प्रविष्ट आसा तेन्ना त्या विशयाचेर आमकां खात्री आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते सगळ्या बाबींचो अभ्यास करून आणि हांव गोवा सरकाराक सांगपाक सोदता की सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा ते म्हणटा की 188 TMC फीट वॉटर आसा
उदक म्हादयच्या खोऱ्यान हे सगळे चुकीच्यो गजाली आसा. हे सगळ्यो बाबी लक्षात हाडून दिवंक तांकां आमची फुडें जी ह्या संदर्भातली म्हणजे गोवा सरकारची याचिका आसूं किंवा गोवा सरकारचे जे प्रयत्न आसा ते बळिश्ट करपाक आमी यत्न करताले. आमची म्हादय आमच्या अस्तित्वाची खूण आसा, आमच्या गोंयच्या लोकांचे जीवन तिचेर अवलंबून आसा. हे आमी सांगपाचो प्रयत्न जो आसा तो निमण्या खिणापर्यंत करीत रावताले आनी तेतूंतल्यान आमकां यश मेळटलें असो हांव सदांच आशावाद बाळगितां. पण जेन्ना हे जे म्हणजे कायद्या भायर वचून कर्नाटकान खोदकाम जे केलें तेन्ना गोवा सरकारान व्हडलेशें काय अशें ना, गोवा सरकारान म्हणजे गोंयान जितली सरकार आसली त्या सगळ्या सरकारांनी हेका आक्षेप घेतलेलो आसा. पूण हांवें स्पश्ट केल्लें आसा की जे आमच्या कायद्यान पळवाटो आसा तेचो व्यवस्थीत फायदो घेवन कर्नाटकाचे जे वकील आसात तेंच्यांनी कर्नाटकाक वाचयल्लेलें आसा. म्हाका खात्री आसा की आमचे जे राज्य आसा आमच्या सरकारान सुद्धा अशे नामांकीत अशे न्यायाच्या क्षेत्रांत काम करपी वकील आसा तेंची मदत घेवन आनी स्थानिक लोकांची एकंदर म्हायती जी आसा तेचो उपयोग करून ह्या न्हंयक वाचोवपाचो यत्न करपाक जाय. तर हे असले आज राजमाचीत आमच्या बरोबर पर्यावरण प्रेमी निसर्गाचे मोगी राजेंद्र केरकर. राजन बाब, तूं मुद्दाम आज केरीसून पणजे येवन तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो ताका लागून RDX पर्यावरणा तर्फे हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.